परत एक फावट 2 वर्सांनी आम्ही पेटूल ही कार्यावळ घेऊन सांखळे पावल्यात। 2020 वर्सा सांखळे पेटूल जावन आम्ही त्या वर्साच्यो पेटूल कार्यावळी सोंपयल्ल्यो आणि ह्या वर्सा पेटुलाची मडगांवच्या भायली तिसरी कार्यावळ रोखडीच पेडण्यां आनी हेर म्हालांनी बी आमची पेटूल कार्यावळ जावपाची आसा। पेटूल कार्यावळी फाटलो उद्देश इतलोच की कोंकणी भाशा मंडळ जे कितें बाल साहित्य ते मागीर संगीताच्या माध्यमांतल्यान जावं काणयो कविता एनिमेशन ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जे साहित्य तयार करता ते सगळें साहित्य भुरग्यां मेरेन पावचें आणि जे आम्ही प्रामाणिकपणान मानतात की खंयची भास जर टिकतली जाल्यार ती भुरग्यांच्या ओठार खेळपाक जाय हो ध्यास घेवन आमी पेटूल कार्यावळ आयोजीत करतात आणि खूप बरें दिसता की आयज सांखळे ही कार्यावळ जाता आणि सांखळेच्या जवळ जवळ 13 शाळांनी आयज हांगा आपले नाच सादर केले आणि कितल्योश्योच हेर शाळा नाच सादर करपाक तयार आशिल्ले आमकां ते संपर्क करत आशिल्लो पूण इतलो उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो सांखळेकार आनी सत्तरी आनी दिवचल ह्या दोन्ही म्हालांतल्या शाळांनी जो आमकां दिला तो पळोवन मन भरून आयला आणि जी इत्सा जे काम आमी करतात त्या खऱ्या अर्थान ताची चीज जाल्या अशें आमकां दिसता। पेटूल हो जो कन्सेप्ट आसा तो 2015 वर्सा सुरू जालो। 2012 वर्सा शाणी मस्ती सीडी आमी पयली काडिल्ली पूण 2015 वर्सा आमी वेगवेगळे साहित्य म्हळ्यार मागीर गितां जावं काणयो जावं कथा जावं वेगवेगळ्या तरेची पुस्तकां अणकारीत पुस्तकां मागीर चित्रबोध हे साहित्य जेन्ना तयार केले तेन्ना ते सगळ्या साहित्याक एक एकवटीत आमकां नांव दिवपाचें आशिल्लें तातूंत आमी पेटूल हें नांव जे पेटलांतल्यान साहित्य भायर काडटा अशा तरेचो तो कन्सेप्ट आशिल्लो जो 2015 आमी फक्त मडगांव करताले आणि 2019 वर्सा मडगांवच्यान भायर सरून वेगवेगळ्या म्हणजे जवळ जवळ 6 ठिकाणांचेर मागीर तातूंत कुडचडे फोंडे सांखळी म्हापशें पेडणे अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आमी केले आणि आतांय बी आमचो ह्या वर्साच्यान तोच हावेस आसा।